नमस्कार सगळ्यांक. आता आम्ही ऑलरेडी गावात पावलींची कळवाय सगळ्यांक आज उपास आम्ही पाचवी पान पिक्कील पान ते विथ जयपाची आम्ही तुमगेल खातीर खास आयलींची कळवाय. आता आम्ही सगळे लास्ट म्हयन्यांतू वेकेशन आम्ही ट्रॅव्हल केला आणि हेजमाडी पावलींची. आता आम्ही जयपाची न्हय हेजमाडी गंमत कसं नाही म्हूण ऐकूया जयपाची. हांव आणि आमगेले व्ह्युअर्स खंडीत एकदम क्युरियस आसा जयपाची हेजमाडीन तुमी कस कसन केले कशी तुमगेले फुल वेकेशन जाल्लें म्हूण स्टार्ट करूया जयपाची. ओके हा आता तू म्हाका इतकी म्हाका शिवयला मारी लायफान तू की म्हाका त्याची चेडूपणा चुडगास येता. हांव सानीशी जालें म्हाका मराठ पासून आणि ह्या सगळ्यांक कोणाक सांगचे तांणी आयकता ती म्हणटा म्हाका त्या पळोवन आनी आयकून भारी खूश जाली. थँक्यू जयपाची आमगेल प्रिविलेज वय चला आता सांगता आमी नेक्स्ट डे सकाळी उठेल कुडले ते एक आश असतो पळय हांगा पळोवपा थंय गेली हांगा गेली बट अशें मांकडांक सोळ्यावर जालें. चलो मागीर आमी कोणी ते निमगी ना ती आराम खंय जाय ते. आतां तुमकां एक घराची आयडिया सांगता आमगे मावेल घर कशें आशिल्लें. मेरे माव मेल आम्हाला मालगड बहिणी तिका एकी बहिणी बाकी पुरे भाव. ओके तर थंय गेल्यार तांगेलें एक गांवची घर गत असत ना पुरे एका माळी आणि येद्राक कसं म्हणटात ताका जगली आंगण तर सुरवेर आंगण आणि ऑपोजिट सायडाक न्हाणी आणि कोडके कोडके म्हळ्यार गायी म्हशी पुरे थंय न्हाणी म्हळ्यार बाथरूम. आता चेडवांक कळना न्हाण करेक्ट म्हण ते भाण न्हाणे आनी तो कसं त्या न्हाणयेन तू व्हड भाण तांब्याच पळय अशें व्हड ते पुरची थंय एक थंड उदकाक एक ऊन उदकाक आनी लाकडां उदक लाकडां उज्जो ताजे निमित्त ते 24 घंटे हून उदक खतखत चालू असो कोण येता ती शेक जालो हू मागीर मागीर वचून न्हावन आयली तसल वेळ ते. आनी मागीर येद्राक व्हडलें आंगण जातरी घरा वताना एक सुरवेर बाग येयलो मागीर एक मांटो सो म्हणटात ताका मांटो त्याच नंतर जगली ते पिकले एकदम गांवची पळटा दोन 4 खांबे त्याच नंतर बशा जगली ताजे नंतर आनी एक दिगो कसो चावडी मागीर एक दिकाच्यान देवा कूड पुरे कूड आसता ती इवन हांतला ते कूड एक कूड हांतलो दवरच्या का इथे मग 20 जन 25 जन आसल्यार दवरच काही एक हांतला कूड एक देवा कूड एक कपाटा कूड म्हळ्यार तिजोरी कपाटा परत ते एक कूड कूडांक काही लॅक निमित ना आणि बेडरूमांनी म्हूण नांव ना आशिल्लें तेन्ना. मागीर थंय दाखून एक वेळ माळयेर वतात माळयेर गेल्यार ताका माळे मेट्ट चडतना बगलेन धरच्याक आनी काही ना जाल्यार आमी धडधड धडधड वता आशिल्ली ती. आत्ता पयर गेल्यार म्हाका एक मेट चडपण आशिल्लें अशें म्हाका जायना विदावट सपोर्ट म्हाका चडूंकच जायना हांव वचना ताजे निमित्त. मागीर चेडूपण आनी मानतळपणा डिफरन्स कितलें म्हणून फिजिकली मागीर ते एक देवा कूड म्हळ्यार थंय देव मात्र आनी कांय ना आनी एक आमगेले मानताले एक गोदरेज कपाट आनी ट्रेजरी कडेन. मागीर ह्या सायडा गेल्यार वासोरी म्हळ्यार कसो दिगी वासोरी आनी थंय पुरे लाकडाचे उज्जे ते पुरे ते तशी टायप आनी एकडे त्या सायडाक कुडान तू पुरे आयदनां मागीर आयदनां कूड एक ते सेल्फ शास्त आशिल्लें तांत भितर भर आयदनां तशें पुरे म्हूण त्या जाल्यार कुडल्या सकाळी तांनी पिवका न्हू आमकां हांगा कापेनी खाण खावन अभ्यास थंय कसं म्हळ्यार पेज उकडी तांदल्या पेज जेवण सकाळी पूण जयपाची वय सकाळी चेडूं स्कुला वता पडबड जावका ना कसन कोर बशें पळली कळल्यार ते रिसेस जायत तितली चेडूं वसो ती आनी हांगाचेर एक पळ खातल कोणी ना ती पळय मागीर कुडे एक 5-6 पूण जावका म्हूण ते ना उकडी तांदल्या सकाळी उठय कुडले तांणी चरवी दवरली पेज केली एक आंब्या गोजू केलो आनी जालें ते वाट्टू न्हू आंब्यानी 5 पणस घालून आनी लायनार दवरली वाट्टी परत मीठ तूप घालें जेवली गेली आमकां ते लागचें नाशिल्लें म्हणून म्हाका एक मागीर पेजे जेवणान जालें जाल्यार आमगे एकच आशिल्लें मिगेल तो भाव आशिल्लो तिनीचो तांकां सगळ्या हांव म्हळ्यार भारी प्रीत आशिल्ली. मावेन गायची दूध काण धार हाडली कुडले तांक दूध रकयलें आनी च्या केलो तागेले एक दोन गांवचो म्हळ्यार कुर्त सामकी म्हणटली तें कुर्त तेणी म्हणून इतलें हळदोन्न तांत भितर दाटू च्या कोणा नाका जाला जया तूं काय म्हणून हा म्हणजे तो च्या पिल्लो खुशी जाली म्हाका तागेले नाका न्ही ते च्या मागीर पेज जेवचें हगूर मन आसल्यार मागीर बाकी जेन्ना खावचें आनी तान्नीचें त्या सकाळी सेकंड शिफ्ट मागीर वयर माळ आसता आशिल्ली माळयेर गेल्यार कसं म्हळ्यार थंय एक कूड आसा एक कूड बरी आंबो पिका घालच्याक हांगा चोरी कशें जागे स्केरसीट ना पळय ते मागीर तूं वचून एक पिकील 4 आंबे हाड म्हळ्यार कुडे थंय वचका हांतू घाल म्हळ्यार हांतल्या कुडान तूं वचका विंगड कडेन पातळा येईल काही ना म्हूण आंब्या कूड मारी नेल्यार भर तण घालचें तण मागीर हें
ताजे वयर पुरे जुनो आंबे आनी घोंट ते मस्त घोंटय जावचे आशिल्ले आंबे उपकरीत ते पुरे खावचे की ना थंय राबून पिकिल्ला मुकी हे की ते की ते जालें आनी एक कूड आशिल्लें थंय एक मंच मात्र थंय पुरे मागीर अशी केल्याक आमी खेळू आनी बशी आशिल्ले थंय ते एक कूड मागीर एक वासर ते कडेन थंय वयर एक कुत्तट म्हूण म्हणटात ताका कुत्तट म्हळ्यार थंय पुरे पटी पटी अशें फ्लोरींग म्हळ्यार ताका आमगेले वरी फ्लोरींग नाशिल्लें पटयेचेच पुरे माड अशें आनी तो वासर घरांनी उज आशिल्ली मीत दुवर पुरे वयर वचो आनी ते वयर दवरलें पळय कसं वायट जायना ते तांदळा मूड मेळगोच न्हू तणान तूं तांदूळ रकोचो 40 किलो शेरू थंय आतां किलो म्हणटा न्हू ते 40 शेरू तांदूळ घालून तो बांदून ताका दोरेन बांदूची दोर म्हळ्यार ती हाजेची ते पुरे कुत्तटार दवरचे आनी खाणा डबे ते सान वडो मागीर केळ्या कचरी कणगां कचरी कसं नाव सांग ते असते आनी ते सान आमगेले वरी डब्बी न्ही ते 15 किलो पळय बिस्किटा डब्बे तुसले ते सकाळी सूर केल्यार रात्री ते एक्क करचे आनी खाता लोक आसत पळय चेडू तांकां गोतू ना कितले कश्ट म्हणून आतां आमकां कळटा कितले कश्ट आशिल्ले म्हणून आनी गांवा पळय सांगून येवचे बेगे आमगे ते आजी वड करता ती यो इते म्हणून त्या बायल मनशान काम वग्गी करचें आनी हांगा घेवचें आनी हेल्प करचे कम्युनिटी हेल्प मागीर ते गंमत पळय गंमत आमकां दिसता त्या रानी उज्याक आनी त्या शेक्याक आनी पुरता तशें आनी गांवांत कसो मागीर त्या टायमार आमी सान आसतना लायट नाशिल्ले हांगेल घरकड म्हूण न्ही सगळी गांवांतू लायट ना इलेक्ट्रिसिटी ना थंय कसं मागीर चिमणी म्हणटात पळय तो घेक चिमणी आनी ताका एक लायट त्या पुरे दवरल्यार आमकां दोळ्यांतू दिसना आंग दाखून वतरी आनी मागीर ते एक लायनारी 9 10 आनी तांगेल वाट्टी विंगड ते वाट्टी विंगडा दिवचे ना तशें पुरे आशिल्ले ते लायनार बसचे आनी एक वाटोळी आनी इवन कॉफी एक मागीर तांणी पिवचे पळय उदक आनी तांगेल काशाची उरवळी म्हणटात दिसान ते गिंडी आनी म्हणटली तेव्हा त्या पुरे तांतूची दुसऱ्याक घेवचे ना तितली नमनेरी आशिल्ले स्ट्रिक्टशे म्हूण तांगेल वाटी काय धडे धडे हाल्ले नाल्यार आनी बसली ती मांडाय नाका पश्चार नाका कांय नाका उठय कुडले गायन पापुल्यार जाले माती ती लागल्या जाल्यार ते झड वता म्हणून आनी पाप चमकली तांगे स्कुलाक हाक्का ताक्कानी मागीर आमकां मागीर चलो जालें न्हांवणे येती म्हूण चेडवा उंगल जावं ना थंय बायरीचे एक व्हड बांय थंय पुरे तांणी थंय फातर रोवन वता आसलो तो आंगल उंगल फातर ते पुरे आसता आशिल्ले ते चेडवाक आनी आंगल करपा पळय म्हूण न्हांवच्या वचा ती न्हांवच्या वचा मागीर कुडे जाली ते थंय गेला हांव सुरय तूं सुरवेर मागीर ते न्हाण केलो जेन्ना चेले चेडून तांणी फुडें बांयतले नाता ती तांकां उदक शेक न्हू उदक बस बस आज्जेन घालचें कळशांनी पूण न्हावन जालें सकयल जालें मागीर आमगेलें वरण भायर सरलें तांगेलो व्हड जागो मस्त गद्दे आनी कसले आंब्याचे पणसाचे कसले नांव सांग ते पुरे झाड आनी तांणी पुरे उदक घालून वचचे आशिल्ले झाडां उदक घालून वचा रे म्हूण म्हणाले जालें सगळे सैनी भायर सरले मिगेल महावेक 9 चेडू 3 चेलयो आनी 6 चेल्ले कडेन हांव आनी मिगेल आक्का आमी 2 जाणां मागीर ते रोज म्हणून प्रजणान येवचे प्रजणां गंमत न्हू मिगेले म्हावेल्या देराल चेडू आमगेल तांगे व्हन्नेली तिगेल भयणी चेडू म्हणटा जाता ते 15-20 जाता ती गंमत गंमत म्हळ्यार टेन्शन सांगिल्लें म्हणून जीव ताणून येता अशें रस पळय कुले गांव वचचें म्हूण ते सकाळी कितें जालें न्हांव न्हू करून झाडां उदक घालूं गेलीं ती ते जीव कडगेनी जीव कडगे रुखाक मस्त उदक जावपाक पुरे तेजी लायक आशिल्लें ह्या रुखाक आंब्याक तोतापुरी आंब्याक 5 कळशी घाली ताका कसं त्या जीव कडगेक 10 कळशी घाली उदक ते सगळे एकल्यान 10 उदक कांडीस बायतले ना आनी एकल्यान व्हरून घालचे आमी सगळे युजलेस कसं न्ही उबारो जायना ना बरें तांदूळ येवची कळसो ना ते हांडी पडवो जारो कशें येवचे गोंदळचे येत तशिल्ले गोंदळचे अठराशे ते उदक आनी घाल जातना आमी पुरे वल्ली अशी ते खेळ्ळो बाबा नाल्ली ती सगळे केले मागीर पेज जेवचे सकाळचे तान्नी सेकंड शिफ्ट म्हळ्यार कसं तान्नीचे पेज जेवण जालें ते सगळे जाय चेडू आले मागीर तांकां एक तान्नी जीव करना कसं खाण आनी ते पुरे खाल्ले आनी मागीर भायर गद्द्याला गेलीं ती आंबे रुकमुळा गेलीं ती चिंचे रुकमुळा गेलीं ती पासपोर्टच असले पासपोर्टच घेवन आयलीं ती पासपोर्टच म्हण तुमी आयकलेच की ना गोत ना पणसावरीच आसता ते भितर ते घर येता भारी रुची ते पुरे काणू घेवन गेलीं ती
आणि त्या परी निपोन दवरचे त्या कसं पिकूका जाल्यार तुषा मुळा दवरका आशिल्ले आहो. म्हळ्यार मिगेल हांगा दवरला कोणे काडच्यानच जमून काडच्यानच म्हूण ताका पॉयंट कोण दवरचे हा मिगेलो म्हणून एक 2 दिसांनी वचून काढता ते काळीना पिके म्हणून कोण की खाऊन खायता तांतू भितर कोण काढला म्हणून कोण काढलेलं सांगतो वयता हांव काढला हांव खाल्ला म्हणून आमकां मागीर तेची काळीना मागीर ते वचून बैसून टायमपास करतना दनपार जेवणा घर कडायली ती वत म्हणून जाल्यार आमी रुक्मळा बसले रे लायक वार आसता तशिले गांवांत थंड वार आहे थंय बसली ती मांद्री घेतलो घाल्ली थंय आनी पुराय खेळची म्हळ्यार कसन खेळचे पड्ड्यान पुरे इस्पिटान खेळचे मागीर तुमी कसं खेळचेशिल्ले आमी पुरे पेसेंज ये न्हू कोरियरशे वेळी वचून उद्दा घेवन यो मागीर धाड 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 धांवली ती कोण सुबे घरकड पावता एक कळस उद्दा घेतलो तो हांडीर मारून आनी तांकां दिलो खावचे आनी वेम वचून ते कुट्टटार गेली ती थंय एक हांतू घाल्ले आयदनान की खंयच्यान की इतलें वड हाडलो इतली कचरो हाडली इतली हे हाडले त्या सकडे हाडले आनी ते हांडिले मग ते खाता खाता इस्पिटा कडेन आमकां पुरो निळकूच काम कोण कसन करतात कोणाले आसून मारचे न्ही एकलो आशिल्लो एक 2 जाणां तांकां खेळची म्हळ्यार आतां म्हाका काजी काय गोत ना तांकां गोत आशिल्लें ऑपोजिटांचे लागी तुरूप आसता की ना तुरूप नातील वो मागीर पान आसून वो मारता म्हूण ताका धरची म्हणाल थंय धरले मागीर कुठे जोर जाली गा मार लढाई तू आसून मारली कशी तुगे पेनल्ट कसं की दाड फिडनी म्हणून खेळटली ती आमके गड्डवशे विंगड कसले गोत ना आशिल्ले आता ते खेळ जालो मागीर 5 गंट जाल कुळे कळटा की आतां न्ही टायम जाले धांवलीन पुरे मांद्री बिंद्री खाक्या मारून घरकड गेली ती तान्नी पिली लायक करून आनी तितली म्हणटना आमगे मान तू गड्ड्याल्या आनी सगळे वता त्या टायमार आमी गड्ड्याल्या वचना थंय गेल्यार बायन कोडरे निळकत त्या कुळे आमी पुरे पदरडा ते दाखून धांवचे तितली भंय आशिल्ले जाल्यार ताका चेडूं वापरी तशी जाल्यार तो येतना तागेले जन्नू एक धोड बिगाता झरलो तो चमकतना झेंक 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 ताचे आवाज करतो येवचो तो बिगात तेन्ना आमी कळचे आयलो म्हूण तेन्ना भिवन पुरी ना आपणे तो न्ही नवेच तितली थंड जावन घरकड बसले ती ना ताणें सांगचे चेले चेडू आनी खाली एक स्माईल दिवं का तुमगे गिडगिड पळयले पुरो म्हणून न्ही हा आनी हाशी म्हळ्यार कशें आवाज येवचे नज आमकां ते आयकल्यार आनी झोडोन आसचे पिश्यार काड्या वाली त्याचं कसं रात्री सांज जाल कुठे दिवू लायल कुठे खंय असल्यार येऊ का वच्ची खंय गा वच्ची तेंची गाद्या लागीत आनी एक घर आशिल्लें थंय वचून खेळीची तेच पुरे करचे ना भजन आसता आशिल्ली भजन केल्ली शिवाय जायना ते एक व्हड दिवली लावची आनी चेडू आनी पुरे देवा कूड सान ताजी भायर बसचे मागीर देव टोळी बसचे जावं का ना 15 भजन जाली सकट जाले प्रसादन म्हूण ना आरती केली कोण की आमकां एक तोंडार मारली एक ते भजन आसून आशिल्लें चेडू आमकां प्रती भजन एकता आशिल्लें आनी एक तशें एकल्यान भारी चंद म्हणचे आशिल्लें खाली एक ताळ मात्र शाता ती आमी खायना ती हांव आनी मिगेल आख्खा खायना आशिल्लें मग ते जळकारान दे नेक्स्ट डे प्रोग्राम घालका ना कसल कोर्स म्हूण एक बेजार येत पळय कसल कोर्स म्हूण सिनेमा वाचच्या म्हूण जालें कसल की एक तमीळ पिक्चर कसन ते चित्रलेखी कसन की व्हड फेमस एकदम आता ते तमीळ कोणा करता जाल्यार एक प्रोग्राम नव्हता म्हणून मानतान परमिशन दिली बारीक कश्ट मिगेल मानताली मालगड दिवस पळय ती तांकां 3 चेल्याल म्हाका जाल्लेली म्हणून ती म्हळ्यार भारी प्रिती ती आमी म्हाका लागले तूं निमगी गो म्हणून ती निमूच्या ना आमी आतां पिक्चरां सिनेमा वता ती कसल गो खंय म्हणून मुलकी शिवाय विंगड थिएटर नाशिल्लें थिएटर म्हणजे बेजार दिसता जाल्यार मेळ्ळी परमिशनां जाली गलाटो गंमत जाल्ली गा वच्चा कमी 6 घंटे पिक्चर तेन्ना कसं बसनी ना न्हू लायट ना 6 घंटे शो म्हणून नांव मात्र सनसेट म्हणून का ताका सनसेट शो मागीर मेळटल्यार चमकता वचका 3 किलोमीटर मुलकी आत्तां बस स्टँड पळय ताजे चिके वयर वचका आशिल्लें थंय ते गेली सिनेमाक सिनेमा थिएटर म्हाका कसं पळयल्यार तुमी भितर रिगेशना ती मडल म्हणून गत आसना त्या मडलाचे सिनेमा थिएटर सायडा पुरे मडलं वयर मडल आणि लाईट इलेक्ट्रिसिटीन काय ना पळय मध्येन ते एक ताका बांबू वास बांदिलेलो आसता बसचे एक बाकडे एक सायड बायल मनशे एक सायड दादली मनशे आणि ते सिनेम सुरू जाले एक अक्षर कळल्यार कोणाकय सांगून घेऊ येता एक अक्षर कळली त्या बरी नेकल आशिल्लो आमगेलो पैकी ताणें आमकां काणी सांगची ते काणी कसल म्हणून गोत ना ते तुम गोतस का चंद्रलेख मारी त्या व्हडली ड्रम मारली ती नंचे फेमस एकदम ताण सत्रपट पळयला आमकां एक पाटी पळयल्यार सिनेमा आयले न्हू आनी ते कंटिन्यूस नाशिल्ले प्रति एक पाटी रील बदलची ना ते हाजेर येता कन्नडान बरयता ते आमकां कळनाशिल्लें रील बदल आवणी म्हणून ते 17 रिला पिक्चर जाले 17 पाटी इंटरवल आनी इंटरवल म्हाका कसं जालें सोड येवचो तो बुच्चे सोडपाक ते गोटी मार्बल
ताजे स्वाड तो पी जावचा एक पाटी तयार केलं कोण तो स्वाड पिवच्या गमत म्हळ्यार स्वाड नच पण त्या आवाजाने ती बाटली हे मार्बल ते भितर होत ना ते खुशी एकाने मेळट आशिल्लो ते स्वाड कडले कडले म्हळ्यार कुठले शेंगदाणो साल्लाचो तो घेऊ का म्हणून ते एक पुडी मेळट ते घेवन खावचे कितली की इंटरवल जाता आसती वता आसती वत तांणी पळोवचें म्हटल्यार दाखून वत येता एक एक पाटी वत येयला पेटा स्क्रीनार उजवाडूची पिक्चर ना तितली कोर 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 एक पिक्चर काही जाता ना जालें 9:30 आतां वापस वचकना घरकडे वतना थिएटरा भितर बीड तांदूळची ताजो धुवोरू अशें एक एक पाटी मॉडेल मुगळे ते गांवांत मेन तांणी पावस येत आशिल्लो पावस येयलो मुगळे स्क्रीन सगळे वल्ले आमी वल्ली म्हटल्यार दाखून पावस येत आशिल्लो पळय ते सकाळी जालें सिनेमा दाखोवन सोळी कुडले 3 किलोमीटर वापस चमकून येवपा रस्त्यार लायट ना ते आमी पळोवन वचचे पुनवे चंद्र लाग घेतना आनी वचचे मागीर रस्त्यार त्या पुणी लायट ना एक टॉर्च आसले रे आमकां दोळ्यांतूच दिसना इथे मागीर ते टॉर्च रस्त्यार मारले खंय की आमगे लेंद्रा मारले मात ना दिवशी आतां 10-15 चेडूं आनी मोठो सैनिशे वतना जालें तांचे भितर कसं एक वाटते रे एक 1975 म्हणशील थंय स्मशान आशिल्लें थंय स्मशान आसता कोणी आनी चड भिवोवचें आमकां सगळे चारक्यान हांगा पळय भूत न्ही आसता रात्री भूत न्ही येता धवे आंगल घालून येता चिके जागृतीक कसं उलो त्या मेळकुळे आमकां जीव उड्डून गेल्यावर जाता आनी मुखार धांवची वचा गोंडोवच्या म्हणून भूत न्ही पळोवच नाका आमकां मग त्या सकाळी कोण घर कडेन पावतना जाता ते 10 घंटेनी पुरे 10 घंटे जावं आयली कुडले जेवण जालें आमी जाली पुरे टायर्ड जाली ती अशें करून नेक्स्ट डे आनी खंय वचचें म्हणून पळोवंक सारकें कांय ना ते हळ्ळी समुद्राला वचचें म्हणून जालें फायनल बीच आमकां बीच आनी जाय बीचार वतना थंय कांय थंय भोंवना थंय तितली क्लीन बीच ते थंय वतना तशीच इतली खाण भोर व्हेलें इतले व्हडे कळस तो हांडी मारून धागेवन गेली ती आनी चमकूनच का ते कितली 1 किलोमीटर कितली आसा पुरो हांवें मोगरां जालें मागीर फिशर वुमन हे कॉलिन्स अशें मागीर तांगे सन घर जावन तशें आशिल्लें पुरे त्या पुरे दांटवून तांकां सगळ्यांक वता तसो गडियार मने आनी सगळे म्हूण ते तांणी पुरे आमकां वतना आनी भायर येवन निरकुचे आनी बोंबयच ना गवन घालता ते कोण ना म्हूण ते सगळ्यांनी अशी पळोवन वचचें ते समुद्र आयलो वचून एकडे बसली ती आनी मागीर कसं न्ही वेलेल खावका ना वचून पावका जाल्यार सूर केलें खावच्याक मेन पर्पज तेच बापा कचरिकी कणगां कचरिकी ते पुरे खाल्ले उदक हाडलें कळशांतून पिल्ली ती वचून उदका वेळ समुद्रा उदका वचून थोडे वेळ राबली ती आंगल तिंबयले आनी वापस आयली बारसरीन इथे मागीर रस्त्यार काळो भयंकर न्हू सुमार वचका वापस आयली ती जालें एक दिसा ती भोंवडी जाली एक दीस अशी सगळे देवस्थानाक व्हरचें म्हणून देवस्थानाक गेले ते भजन आशिल्लें ते वचका आमकां काही भजन येना जाल्यार आमी ऑडियन्स म्हणून पुरे कडेन वता आशिल्लीं खुशेरी मग थंय वता भजन जाली सकाळी जालें प्रसाद म्हणून दिता तूं तुला गोड पोळगी कसन की ते पुरे खाल्ले वापस आमगेर वरण आयलें चमकून शेव वचची ना खंय इथे मागीर टॅक्सी रिक्षा कसले ना 2 पांयाची मागीर ते वेळ आयली ती मागीर खंय आनी खंय भोंवचें आसा म्हणून मागीर एक दीस आमी म्हणाली आतां पळय येवन सुमार दीस जाले म्हाका म्हगेर कुळार वचका मंचतकाल म्हळ्यार ते खंय खंय की बॉल म्हणटा आनी वचका आमी सांगचे तूं गेला मागीर तूं वच आमी येना ती येना मागीर कसं गोतांनी पळोवच नाका तुमकां बिश्टान व्हरचें नाका म्हळ्यार आयकना त्या 2 दीस वचची मारी इतली बेजार की कसन जाला की म्हणलें का कोडे तितली आमकां इंट्रस्ट ना थंय गेली ती बॉलमळा गेली ती बॉलमळ म्हण ते दाखून बसार देवं का तो हेजमार दाखून थंय दाखून कनेक्टिंग बस आसता ते ना ते की कसन की मिस जाल की त्या वेळ म्हाका उडगास ना आतां अर्धा येवन वचना शिरा बुजत बैला गाडी पळय कुळ्या आमकां कशी भास येना पळय राबयली आनी आमी एक मावेल दुवेक सांगती व्हरचे यो गो तूं पण यो आमकां काय पण एक आमी तांगेर गुर्तू ना पळय बैला गाडी राबयली सकाळी उलयली ती कितली घेता ती करता ती मार्ग ना ते रस्तो न्ही ना रस्ते म्हणून नाशिल्ले फातरा रस्ते मागीर आमकां चडयलो गा बैला गाडयेन तूं त्या बॉल म्हण दाखून मंचत कलता वच्चाक 5 किलोमीटर काय रस्तो 5 मैल म्हणून त्या बैसून त्या गड हालोवन अशी धरून बैसका आमकां समज चडयली कशी तांणी त्या बैला गाडयेच्यान त्या भितर घालून सोडलें आमकां वयऱ्यांनी पुरे ओपन पळय बैला गाडी अशें हालोवन मात्या कुट्यो अशें मारता तशें मात्या कशी पूण हांव बो मारता वचें आम्माक दिसता न्हू तुगेलें गांव कसलो गांव तूं एकल्यान वचचें आशिल्लो आमकां बादाम थंय वचून कशी पुणी कोर पावली ती थंय तांगेले गांवांत मस्त आंबो पळोवन वचूं सकाळी कोणाले घरांत अशी ना म्हूण ना थंय रावले पयर अशी तांगे ते राबू का ना रावलीन कोण की म्हणाले पयर एक दीस हांगा चरतलो येईल गो म्हूण
सरतल मला कसं म्हणून सर्रा पो म्हणून घेऊन रात्री नीद ना ऍक्टिव्हिटी सकाळी जात केन्ना उठान वच केन्ना म्हणून टांगेल ते ग्राउंड अशें हेच पळय येद्राक पुरे आंबे हे ते पळय टांगे ते दाखवून मैं हेर दीस सकाळी दनपार जेवण जालें कुले वगेवच कळीत मागीर लायट निनात म्हणून बस मेळ्ळें तेन्ना ते वचून देवून कोरून हेजमेड वचून पावली ते येमा जालें एकपेटीक मागीर आमकां वतन उडची सकाळी सामान जावका ना शेवय कोर सुकोची तांदळाची आनी वडी करची आनी कसल करता आशिल्ली पियावा वडके लसणे वडके आनी आजे कसलकी विंगड कसलकी वडी हापोडू पापोडू कितले मोडना वतन साल वडका तेन्ना हांगा बॉम्बे कसले मेळनाशिल्लें गांवचें सामान आमकां खावची तें वच्ची बार सोडची दीस लाग गेले कुले इतली जिवार रडणी शेवचे अयो आनी एक वरस राखू का ना बुकांक आपणी म्हळ्यार ताजेर धूळ कितली बसल्या म्हणून गोतना बुक हाडलं कशेच की तशी असते बुका बॅग पण वतन उडगस मात्र दवरचे की बूक उरका म्हणून वच्ची दीस लाग घेतना पुरे वापस खाण करू सुरू जालें तुमकां मेला माल नावांचे वेगळो वतन कसं हाळ उरका तुमकां आमगे लिस्ट आयल्या 55 जावं का साल जावं का मग त्या टायमार दाखवून खावं नाशिल्ली न्ही आमकां आनीक ताजी रूच गतस खावका म्हूण दिसता मागीर ते आंबो 55 सकाळी ते एक त्या घरचे आयदन जावका मेला आंबाने एक दोड तांब्याचो एक दोड कळसो सोग्यातले तांत भितर घालून उरचे सामान म्हळ्यार इतलें जाता कडेन आंबो कसलकी पुरे आंबो निलम आंबो तो आंबो वो आंबो खाल्ला म्हळ्यार काय मागीर भावान म्हाका मस्कर करची आशिल्ली जेव्हा कसं न्ही घाल्यार दाखवून पुरे तुगेलो रोस सो पडता असो मागीर ती आंब्या उपकरी मागीर वचत लावून डेली आंब्या उपकरी एक दीस चुकना मागीर आमी काय झळकी खायनाच पळय मागीर एक दीस आयले न्हू चुडे वचका म्हणून जालें चुडी म्हळ्यार कसलो गो दुसऱ्या समज न्हंयतल्या आमगे घरा लागीं आशिल्ली न्हंय वॉकिंग डिस्टन्स थंय वचून रात्री झळकी दवरचे आमी वचिना जाल्यार ते एक टोपलीशी आसता अशी त्या टोपलेक एक पेट्रोमॅक्स घेवन वचे एक ते एक्सपर्टीन आसता तांकां खंयची दिकान येता ते घेवन वचे पेट्रोमॅक्सा लायटाक ती झळकी पुराय वयरी अशी पडपड 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 जावन ते लायट आयली कुंडे ती टोपली पुराय उमटी घालची आनी वयल्यान काडची आनी पिशवे घालचे आनी हांगा घरकड कसं म्हळ्यार एक कुर्ल्या रांदे मासो वाटोवचो एक पण्णा उपकरे मासो वाटोवचो एक तळच्याक ते गुळ आसता तेची आनी येताना झळकी धरून येताना आतां इतली जेन्ना झळकी कितली जावका 4 झळक्यान पावना न्हंय म्हळ्यार नोगली मस्तेवची कुर्लो तरी भरपूर ते अशी हडोड्ड ताजी पुऱ्या मारी आयली कुड्या शिंदूचे धुवचे ते परे काम जालें कुर्ल्या रान्नी उज घालो आनी आंगणान बेसून जेवणा एक पेट्रोमॅक्स मध्ये दवरचे ते व्हड दवरचे आमी खायनात आमकां ते गोतू ना जाल्यार सांगत दिवका पळय 7 तो दिनाय पडेगा ना सकडे आंगणान बसली ती मांद्री घाली केळी पान दवरले खावचे जेवचे न्ही उड्डूच तो पान ते पुरे जाले सगळं आनी रुचीर खातना आमकां तोंडा उद्द येवचे ते कुर्ले डांग आनी सुर सुर करता रोसो जीव जीव नोगली तळशी सकाळी जळक्या रांदले जाली सकाळी जात तरी न्हिदली एक दीस एक प्रोग्राम जावका ना प्रोग्राम घालता असूचे करता अशें अशें आनी दीस मुखार वता वता आसता ती वच्चे येवची वापस भायर सरची दीस आयले लागीं कडेर कसं नाही इतली तारीखे वच्चे म्हणून ते पावका आनी मागीर आमकां स्कुला कुडले स म्हयन्याचे वेळ हाफ इयर एग्जाम म्हणून वच्चा म्हणून जालें कडेर वच्चे दीस लाग घेतना सकाळी भायर सरका बसाक ते सकाळी वतना तांगेल पुरे सामान कुली तांगेल्याचे वकलांचे की कोण आपोवचे आनी पुरे सामान आनी व्हरून तवर न्हू सकाळी वच्चे थंय वतना दनपारा ट्रेन ते न्हंय क्रॉस करून हें करून तें करून थंय वचून पावतात वतन कसं रण्य पुढच्या वर्षी आतां गणपतीन वतन पळय पुढच्या वर्षी लवकर या तशीच एकल्या पोटोन धरले सकाळी गंमत जाले आनी थंय कसं न्ही 1 जूनाकच स्कूल सुरू जाता तशें आमकां शिकायची हांगा थोडे दिसान आसता तशें म्हणून एक दीस म्हगे भयणीन सांगता जय आजी तुमी गेलो म्हगे स्कुला यो गो जाल्यार म्हाका कसं तुमी 3 सकाळी गेले रे सांजवेळ येवचे त्या टायमार तशी आशिल्लें चलयालान तूं तिके रुबाबसो म्हगे भयणी बॉम्बे दाखोवन आयल्या केस इतली दी गो फांती जायत म्हणून एक दीस ती गेलो स्कुलांनी गेली सकाळी गमत जाली त्या वेळ जालें सकाळी भायर सरली ती बसयले बसा चोडून बाय जावन चमकली ती तोंडांनी सकाळी गुरबन चिमटा कशी दिसता तशी जावन वापस आयल्या दनपारकी सांज जातना हरियर आयले आमगेले हरियर आयले कुठे तेन्ना ट्रेन पुरे फुल्ल भरून येता म्हाका कडुराक मस्त लोक चडटा आनी पुढे बॉम्बेच्या स्कूल सुरू जाता न्हू 2-3 दिसा सुरू येता ती सामान हाका तूं दिना तेन्ना कसले नाशिल्ले इतले लगेच जावका न्ही
जालते भरपूर सामान बिमान ट्रेन आयले चढली ती सेम जर्नी वापस आयली ती त्या पापगांवची चेडू आनी येदोळ पळयली ट्रेन म्हळ्यार कसले एरोप्लेन म्हळ्यार कसले लाईट म्हळ्यार कसले तसल ती हळ्ळी आनी आमगेली ती मे वेकेशन आमगेले त्या नमण्यार गम्मतेर वता आशिल्ले मागीर होमवर्क कसन करचेशे जयपाचे हो मग घरकडे तर राहिली नव्हे रात दीस तेंच काम धडाधड परीक्षिताच मेरी बूक कनी त्याला सांगली ना बूक कनी पुरे चंद करून दवरचे आशिल्ले धूळ येनी बैसनाशी आणि ते फोल्ड जावचे ना म्हणून चंद करून हाडचे आशिल्ले तळी हाडल्यावर बूक व्हेली ती तांकां हेजमाड व्हेल्ले वापस हाडले तांगेले वेकेशन जाले आमगेले जाले थँक्स हा एकदम गंमत आयले हा